सावल क्रिस्तवांक दगदूंच्याक दामस्काचे वाटेर समकतलो. तवळ एकाच सणे ताचे भोवती मोळबार तावन सोम्याचो एक बळादीक प्रकाश फांकलो. आनी त्या प्रकाशा वरवीं ताका 3 दीस म्हणसर कितेंच दिसना जालें. ताच्या कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट ताणें त्या वेळा होगडायली, तरी ताच्या आत्म्याची दिश्ट ताका त्या घडये मेळिल्ली. 3 दिसां उपरांत अनानिया नांवाच्या एका व्यक्ती मुखांतर सोम्यान सावलाक ताच्या कुडीच्या दोळ्यांची दिश्ट फाटी दिली. त्या घडिता उपरांत सावलाची जिणींस बदलली. सावल आसलो तो पावल जालो. क्रिस्ताचो दुस्मान आसलो तो क्रिस्ताचो इश्ट जालो. अशें क्रिस्ताचो इश्ट जाल्ल्या सावलाक सोमी एक विशेष मिसांव दिता आनी म्हणटा, तुवें तांचे दोळे उगडिसय आनी काळोखांतावन उजवाडाक आनी सैतानाच्या अधिकारांतावन देवाच्या सेवेक तांकां परतीसय. अशें म्हजे थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफात तांणी आपल्या पातकांचे बोगसाणें जोडिशें आनी देवान आपणाचे स्वंत दायज म्हूण केल्ले परजे मदें एक जागो तांकांय लाबसो तुवें करीसय. जेजू संवसाराचो उजवाड, ताका सतमंतलो कोणी काळोखांत चलना. क्रिस्ताचो परजळ घेतिल्लो हर एक व्यक्ती नवी रचना जाता. आमी कातोलीक क्रिस्तांवां आमच्या पवित्र स्नाना मुखांतर क्रिस्ताच्या पवार्थाचो उजवाड आमी घेतला. अशें क्रिस्ताचो पवार्थाचो उजवाड घेतिल्ल्या आमकां तसो सोमी जेजू क्रिस्त पावला बरी तो उजवाड हेरांक दिवची जबाबदारी दिता. पवित्र स्नान घेतिल्ल्या हर एका कातोलीक क्रिस्तावाक भावार्थ वांडचो, भावार्थ वाडोवचो, भावार्थ जिवाळ आनी क्रियाळ दवरचो कायदो आसा. पूण ह्या आधुनीक काळार पवित्र सभेन जावची घडितां आनी पवित्र सभेचेर आयली अनवरां नियाळतना आमी ह्या एका जबाबदारेंत फाटीं उरलेल्या बरी आमकां दिसून येता. आमी पळयता ह्या दिसांनी पवित्र सभे भितरच जायतीं स्कांदलां दिसून येतात. आमी इंग्लिशान सांगचें तर मॉरल करप्शन. जायते कडेन आमी पळयता कातोलीक क्रिस्तांवां कातोलीक पवित्र सभा सोडून हेर क्रिस्तांव पंगडाक भरती जावन आसात. जायते कडेन आमी पळयता कुटुंबां फासळ्ळ्यांत, देव आपोवणी उणी जाल्यांत, युवक आनी भुरग्यां थंय आत्मीक जिणेची रूसच ना जाल्या. जायते कडेन फिरगजे बंद जावच्या स्थितेक पावल्यात. जायते कडेन पवित्र एवकारिस्ताचेर भावार्थ उणो जाल्लो दिसून येता. अशें अनवरां वयर अनवरां पयस सभेचेर उठल्यान आनी जायत्यो हेर संगती पवित्र सभेक दसून आसात. पवित्र सभे वयर आयिल्ल्या अनवरां विशीं थोडे दाखले दिवचे तर आयले वर्स USA अमेरिकांत एक विशेष सर्वे केल्लो कातोलीक क्रिस्तांवां वयर. कातोलीक पवित्र सभा आमकां शिकयता पवित्र मिसाच्या बलिदानांत जेन्ना एक याजक उंडो आनी वायन कोंसेकार करता, तो उंडो आनी वायन जावन उरना, बगार ती क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन बदलता. आनी ह्या विशयांत अमेरिकांत लोक हाचे विशीं कितले जाणा आसा म्हणलो एक सर्वे काडटा आसतना एक गंभीर विशय थंयसर आमकां दिसून आयिल्लो. आनी हो जावन आसा 100% केवल 30% लोक मात्र ह्या एका सता विशयांत सतमंता, म्हणजे जो उंडो आनी वायन आसा जे क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन बदलता म्हणून फकत 31% लोक सतमंता. उरलो 69%, 69% लोक हे सत पातयेना. आनी ही एक गंभीर विशय आनी एक व्हडलें अनवर. हें खाली अमेरिका विशयान सांगचें न्ही, थंयसर तशी स्थिती तर संवसाराच्या हेर कोणच्यानी स्थिती कशी आसूंक पुरो. दुसरो आनीक दाखलो हांव दिवचो तर जायते कडेन मिसाक येवच्या बोवाट्यांचो संख्यो दिसान दीस उणो जाल्लो आमकां दिसून येता. आनी हाचो परिणाम जावन जायते कडेन फिरगजे बंद जावचे स्थितीर आसात. आनी हाका थोडी उदाहरणां दिवची तर जर्मनींत एक डिएसीस आसा, ताचें नांव ट्रायड डायसीस. आनी थंयसर लगभग
170 आनी 2 फिरगेज आसले आनी आयले वार थंयसर एक अनाउन्समेंट जाता की लगभग 137 फिरगजे बंद जावचे आसात म्हणून आनी फकत 30 आनी 5 फिरगजे मुखासून व्हरूंक थंयच्या DSCन निर्धार केला. 170 आनी 2 आसले फिरगज केवळ 30 आनी 5 फिरगजे जावन उरल्यात. तशेंच आनीक USAंत पिट्सबर्ग म्हणली एक DSC आसा थंय 188 फिरगजे आसले आनी तातूंत केवळ 57 फिरगजे मुखासून व्हरूंक तांणी निर्धार केला. म्हणजे 131 फिरगजे ते बंद करचे आसात. आनी ही एक परिगत जायते कडेन USAन मात न्ही जायते कडेन संवसाराच्या हेर जाग्यांनी पवित्र सभेक एक अनवर कशें दसून आसा. तशेंच आयर्लंडांत आयल्या वार फाटल्या 2 वर्सां पयलें जाल्लें आयर्लंड एक कॅथोलिक राष्ट्र तरी थंयसर एबॉर्शन लिगलायज जाला. तशेंच आमी लॅटीन अमेरिकांत पळोवंक गेल्यार कॅथोलिकांचो संको विशेष रितीन देंवोन आयला. 1970 इसवे म्हणसर सगळ्या जनसंख्येच्या आमी एक लेख काडलें तर तातूंत 94% कॅथोलिक क्रिस्तांवाचो लोक आसलो. पूण 2014 इसवेंत थंयसर तांणी एक लेख काडल्या उपरांत तांकां कळून आयलें की केवळ 69% कॅथोलिक क्रिस्तांवाचो जनसंख्या येवन रावला. म्हळ्यार ऑलमोस्ट एक 15% कॅथोलिक क्रिस्तांवाचो जनसंख्यो उणो जाला. आनी आनीक गंभीर विशय कितें म्हळ्यार थंयसर लॅटीन अमेरिकांत 19% प्रोटेस्टंटांची जनसंख्या वाडल्या. आनी ही जायते कडेन संवसारांत जायते कडेन आमी पळयता कॅथोलिकांचो संख्यो दिसान दीस उणो जावचो आनी हेर क्रिस्तांव पंगडाच्या संद्यांचो संख्यो वाडचो आमी पळयता. ह्या एका संकश्टांच्या संदर्भार जागतीक मट्टार पवित्र सभा आधुनीक काळाच्या संस्कृतीच्या वाऱ्या वादळांत संपूर्ण कश्टांची दिसून येता आसतना लुकाच्या वांजेलांत 18व्या अध्यायांत 8व्या वळींत जेजून आमचे मुखार दवरचें एक गंभीर सवाला विशीं आमी चिंतची गरज आसा. जेजू म्हणटा, मनशा पूत येतलो तेदना संवसारांत ताका भवार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? निजायकी मोगाचेनो, हे एक गंभीर सवाल आमचे मुखार आसा. जेजून म्हाका आनी तुका एक उक्तें सवाल विचारलां आनी हाची जाप म्हजेर आनी तुजेर हुंदून आसा. कॅथोलिक भवार्थ जिवाळ आनी क्रियाळ दवरचो हर एक पवित्र स्नान घेतलेल्याचें मूळ हांवें मिसांव. ह्या संकश्टांच्या संदर्भार आमी पवित्र स्नान घेतली पवित्र सभेचे सांदे. पवित्र स्नानांत आमकां मेळिल्लो तो भवार्थाचो उजवाड उखलून दवरची गरज आसा. आमच्या भवार्थाच्या सताविशांत चड आनी चड आमी जाणां जावन ते आमच्या भुरग्या बाळांक शिकोवंक आनी तांचे ते वाडोवंक आमी पेसाडूंक आसा. तेन्ना मात्र आमी ह्या आधुनिकतेच्या वाऱ्या वादळांत थावन आनी पवित्र सभे भितर जावच्या त्या स्कांदलांत थावन आमचो भवार्थ राखून मुखारसून व्हरूंक शकतले. पवित्र सभेची दोतोरन आमकां ह्या दिशेन जागयता. पवित्र सभेची दोतोरन 162 अर्तिगेंत अशें म्हणटा, देवान मनशाक दिवचें स्वतंत्र भवार्थ हें अपरिमीत मोलाचें देणें आमी होगडावंक शकता. जशें तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत सांव पावलो सांगता, विश्वास आनी नितळ अंतस्करण तुजे थंय दवरन धैर्यान झुज. अंतस्करणाच्या ताळ्याक लक्ष दिनासतना दोळ्यांनी आपल्या भवार्थाचें थारूं बुडयलां. तशें भवार्थान जियोवंक वाडोवंक आनी शेवट पर्यंत तिरासान सांबाळूंक आमी देवाचें उतरचें पोशण करूंक जाय. आमचो भवार्थ वाडोवंक सोम्या लागीं मागची गरज. आमचे मुखार आसचें हें एक पंत आव्हान मनांत दवरन आमी सत्मांच्या भवार्थाची सता विशयांत पवित्र सभेची शिकवण कितें म्हणटा म्हणलें वांटून घेवचोच उजवाड जावं ह्या एका YouTube चॅनलाचो उद्देश जावन आसा.